वस्तूर आणि ड्रम काढून खंय वचून असय आमल्यार त्याचेर भायर वता पासून वस्तूरी सुकत घालता आणि तांदला की बोरड जाला मिरसांगेचूर सुकत घालता म्हणून वता भायर फुल्ल पावस गव्हर्नमेंटान म्हणून रेड अलर्ट म्हणून एक्झॅक्टली आज रेड अलर्ट आणि पियू मुसर भुरग्यांक रजा दिल्याने डीसीन आज खटखटे वत असता पल्या रजा दिना तर फुल्ल पावस असता रजा दिल्ल्या दिसत पुरा सुकत घालीचे म्हाका रप्पा ये म्हाका हेल्प कर. नमस्कारू हांव जयश्री पै आजी विश्व कोंकणी वाहिनींतू तुमक सगळ्यांक कहाणी प्रेरणाचे कार्यक्रमाक स्वागत. आजी आमगेल अतिथीक परिचय कोण दिवचेची एक व्हड प्रेरणा आमकां सगळ्यांक कसले म्हणारी ती बायो इन्फॉर्मॅटिक्सांतू काम करतस आनी ताजे वटूची तिगेले एक युवा प्रतिभावंत गायकी निरूपकी आणि टीव्ही अँकर पब्लिक स्पीकर जनप्रिय कॉन्टेंट क्रिएटर आणि अशीची मस्त नमुन्याचे बहुमुखा प्रतिभाची लिओना ॲलिसन डिसोजा एक आम्ही सगळ्यांनी मस्त विषयांतो आमगेले इंस्टाग्रामार जेवो फेसबुकार जेवो खंडीत फोडन आसतलीची ही एक बहुमुखा प्रतिभेची एक अपकमिंग अँकर हिने बायोटेक्नॉलॉजी केमिस्ट्री आणि झुऑलॉजींतू पदवी घेतरी बायो इन्फॉर्मॅटिक्स स्नातकोत्तरांतू पदवी घेतिलस आत बेंगळूरांतू बायो इन्फॉर्मॅटिक्स संस्थांतू इंटर्नशिप करतस तितले न्हय संगीत कार्यक्रमाक गोवाक कर्नाटकांतू अशी विविध जाग्यारी हिगेले पद म्हणुकी नावे निरूपण करूनकी वार्डिकेंतू नावे जे कॉर्पोरेट कार्यक्रमांतू पुराय हिने मस्त तिगेले निरूपण करून जनाल मोगू मायपासू प्रीती सकಡೆ प्राप्ती कोण घेतिलस. सोशल नेटवर्कांतू सामाजिक जाणतालांतू सुमार 30,000 पशी चड सब्सक्रायबर्स आसाचिका. हास्य लाईफस्टाईल फिटनेस आणि मंगळूर कोंकणी संस्कृतीक संबंध पाविले कॉन्टेंट क्रिएट करून आमकां सगळ्यांक संतोष दिता आसता घरकडेची एक त्या भारी खुशीची करची म्हणारी विज्ञान कले आणि कम्युनिकेशन संवहनाचे एक सुंदर संगम आमगेले ॲलिसन डिसोजा म्हणून सांगित. सुरवेक ॲलिसन लागी आमी उलयच पुढे ॲलिसनाक आमगेल विश्व कोंकणी वाहिनींतू स्वागत दिवया. ॲलिसन देव बरें करूं. देव बरें करो. तुका आमगेल वाहिनींतू स्वागत. तुका केद्या हांव इंस्टाग्रामार पळोवचें लायक क्रिएटिव्ह जावन तूं घालतस तू सकಡೆ. सो नायस कंग्रॅच्युलेशन्स. आता सुरवेक म्हाका तुका दोन नांवस ॲलिसन आणि लिओना म्हणून ते कसले म्हणून म्हाका सांग तुवें. आता आमच्या कम्युनिटीत युजली फर्स्ट नेम मिडल नेम लास्ट नेम दवरतात ना. मुझे फर्स्ट नाव लिओना सेकंड नाव ॲलिसन कुटुंबाची पुरे लिओनान म्हणतात. इल्ले इझी सांगू गो सुलभ राहता. ॲलिसन मुझे बाप्पूचे नाव नेल्सन. सो मुझ्या पप्पाच्या पप्पान मुझ्या आबान पप्पाक नाव नेल्सन दवरले. बाप्पूचे दुवेचे नाव ॲलिसन. सो त्या प्रेरण घेऊन मुझ्या पप्पान चिंतले ताचे दुवेचे नाव ॲलिसन जालें. सो बाप्पूचे नाव नेल्सन पप्पाचे मुझ्या पप्पाचे नाव नेल्सन अच्छा दुवेचे नाव ॲलिसन म्हाका दू जाल्यार ॲलिसन दवरीजे म्हणून. समहाव पप्पाक उडास नातलो बाय जल्मान म्हाका एक व्हडले बहीण आसा. Papa forgot to give her the name and I think म्हाका येवचे रावले ते नाव देवान निर्मिल्ले देखून ते म्हाका ॲलिसन आयला आणि सर्वांनी मोगांनी म्हाका ते तापणायला ऑल माय फ्रेंड्स फॉलोवर्स आणि ताणी पुरानी ॲलिसन म्हणजे ओके हांवें तुका ॲलिसन म्हणटात. ओके व्हेरी नायस. आता तुका डिस्क्रायब करता जाल्यार विवरण दिवका जाल्यार एक 3 शब्दांनी कसं म्हण सांगता तू. 3 शब्द मस्त कष्ट बिकॉज हांव तर 3 वस्तू करना लाईफान हांव करतना 500 वस्तू करता. बट यू कॅन टेल एंटरटेनर आय एम कॉन्फिडेंट अँड क्युरियस. व्हेरी नायस. क्युरियस टू नो व्हॉट. ऑलवेज क्युरियस अबाउट एव्हरीथिंग टू म्हाका कळचे शिकचे वय ते एक आसा ना सकल कला वल्लभे म्हणतात ना. तशेंच सकल कला वल्लभे म्हळ्यार चड मुस्त पुरे करचे. सो म्हाका स्पोर्ट्सान ते आसा इंटरेस्ट सिंगिंग डान्स एज्युकेशन स्टडीज खंयचेय जावं दी. देर इज नॉट
मोस्टली देर इज नॉट अ वॉटर दॅट हॅव नॉट टच म्हाका पुरा एक करी जेवण आसता. व्हेरी गुड. आता विज्ञान आणि मनोरंजन ते ऍक्च्युली दे आर नॉट टुगेदर. विज्ञान आशिल्ले विंगड ऑपोजिट जावन आसता. आता ते दोन्ही तुका सिलेक्ट करूक आयके करूक कारण काले? विज्ञान हांवें आयके केल्ले जावन आसा पूण मुजे क्रिएटीव सायडान म्हाका आयके केल्ले म्हणीत. विज्ञान म्हाका धाकटे आसतना म्हजो मोगाचो सर माय फेवरेट टीचर इज मोहन सर फ्रॉम एलॉशियस. ताणें शिकयतना म्हाका एक बायोलॉजींत एक आस्तक आयिल्ली. हें कितें आमच्या बॉडीन तशें किशें जाता काले जाता म्हण. म्हाका केदाळे सायन्स एंड एस्पेशली मॅथ्स ऑलवेज म्हाका लायक आसले गणित. कित्याक म्हळ्यार आय लायक प्लेइंग विथ नंबर्स. आय एम ऑलवेज व्हेरी क्युरियस वेन इट कम्स टू मॅथ्स. तशें मुखार येतना म्हाका बायोलॉजींत आसक्त आयली. हांवें देखून बायोटेक्नॉलॉजी केमिस्ट्री झुऑलॉजी हें कॉम्बिनेशन काडून गेल्लें. आनी मागीर मुखार येतना मास्टर्सांत बायो इन्फॉर्मॅटिक्स केलें. एक म्हाका आसक्त की आमच्यात बॉडीर आतां कितें जाता ते एक म्हाका कळूंक थंयतून म्हाका ती एक आसक्त आयली. तशें ते बायो इन्फॉर्मॅटिक्स म्हळ्यार दॅट इज रिलेटेड टू? सो बायो इन्फॉर्मॅटिक्स म्हळ्यार तुमकां गोत्ता बायोलॉजी आनी तशें इन्फॉर्मेशन सायन्स हाचें एक कॉम्बिनेशन. बायोटेक्नॉलॉजींत तुमी युजली टेक्नॉलॉजी यू ऍड टू बायोलॉजी. देखून मुझे मेन रिझन आले बायोइन्फॉर्मॅटिक्साक वचून मुस्तू सिल्ली. म्हाका लॅबांत उबे रावून काम करूंक नाका आहलें. म्हाका बसून लॅपटॉपार काम करूंक आहलें. सो वेन म्हाका कोणी सांगतना बायोइन्फॉर्मॅटिक्सांत तुमकां लॅपटॉपार काम करूंक म्हाका ओके जायत ये जायत. बिकॉज लॉंग अवर्स म्हाका लॅबांत उबे रावूंक नाका आहलें. बट म्हाका मुखार येतना कळ्ळें म्हळ्यार बायोइन्फॉर्मॅटिक्सांत तुमी तुमकां डेटा आतां मेळटा कॅन्सर डेटा जावन दी. तो तुमकां फायंड आउट करयत की कशें ह्या मनशाक हे एफेक्ट जाता आमी कशें फायंड करयत. बायोटेक्नॉलॉजीन आमकां ते ड्रग आसल्यार ते एनिमल्सा वयर टेस्ट करच्या पयले बायोइन्फॉर्मॅटिशियन्स ते तुमकां तांच्या कंप्युटरांत एक एनिमल मॉडेल या प्रोटीन मॉडेल करून मॉडेला वयर टेस्ट करतात. इन्स्टेड ऑफ अ लाईव्ह या हे ड्रग्स वचून खंय वचून बाइंड जावेत म्हणून ते तांणी प्रोटीन मॉडेला वयर करतात. दिस वर्क्स देन तुम्ही मुखार येतात लॅबाच्या रॅटा वयर करूंक. एखाद्या 100 रॅट मोरचे तर हांगा आतां 20 रॅट्स मात तशें. सो फॉर कॅन्सर फॉर डेटा लॉट ऑफ थिंग्स तुमकां to do it first computationally. Anek now bioinformatics are computational biology. So as the name says, we take biological data and computer away to model करून. Yes, very good, very interesting. आता म्हाका very आनीक इंटरेस्टिंग तू 15 years एकच कॉलेजांत इस्कॉलांत शिकले आसा सांदन न्ही. तू सांदन कशे नमुने चिल्ली आशिल्ली आनी हांगा एकच कॉलेज शिकिल्ल्यान तुजे व्यक्तित्व पर्सनॅलिटी तुका कशी हेल्प जाला सांगीत की? वय हांव एक्चुअली म्हणटा 15 years 15 वर्सां एका इस्कॉलान शिकिल्ले. बट एक्चुअली इट इज 14 years हांव एक वर्स दुसऱ्या इस्कॉलाक गेल्ले. ताचे स्टोरी कितें म्हळ्यार हांव कन्नडा मिडियम शिकिल्ली जावन आसा 1st standard to 7th standard सेंट एलॉशियसांत. म्हाका मुज्या बायान मुस्तू सांगून ताय कन्नडा मिडियम शिकल्यान ताका गोत्त आसा कश्ट. म्हाका 8th standarडाक तो इंग्लीश मिडियम घाल्लो म्हणून. बिकॉज मुखार पियून तुमकां इंग्लीशूच आसता. थंय वचून तुका कोणी सांगना सांद्रते म्हळ्यार डेन्सिटी, वृत्ता म्हळ्यार सर्कल ते कन्नडातून येताना एस्पेशली सायन्साक आनी म्हणटाना ट्रान्सलेशन मुस्तू कश्ट जाता. ताका गोत्ताले मुखार येताना आनीक कश्ट जाता. देखून एटलीस्ट लास्ट 3 years एज्युकेशन 8th 9th 10th इंग्लीश मिडियम मेळून म्हणून. सो हांव आनीक इस्कॉलाक गेल्ले बिकॉज कन्नडा टू इंग्लीश सीट नाकता दिवंक जायना. सो बट तांणी म्हाका दिवन इंटरव्यू पुरा काडून. बट आय फेल्ट लायक म्हज्या घरांतून म्हाका पयस व्हेला म्हाका घरा पाटी हाडा. सो 9th standarडाक एलॉशियसांत पाटी आयिल्ली एंड अशें ताचे उपरांत अगेन टील PU एंड डिग्री. सो 14 years बट 15 हांव म्हणचे. आता तशी तुझ्या व्यक्तित्व ते रूपण जाले. दिस इज द स्टोरी. बट व्यक्तित्व कशें म्हणल्यार आमचे टिचरांनी आमकां येदोळ प्रायमरी टिचरांनी एस्पेशली आमकां चेडे चेडवां आनी कन्नडा मिडियम इंग्लीश मिडियम म्हणल्यार सपरेशन दिल्लें ना. आमकां सेम एज्युकेशन सेम ऑपॉर्च्युनिटीज पुरा दिल्ले आसा. आनी ते दाळा कन्नडा मिडियमान मात चेडवां आसली जाल्यार देर वॉज रेशियो म्हळ्यार सगळे क्लासीन 60 चेड्यांक तेगा चेडवां और तशें आसली. बिकॉज 2 बॅच चेड्याची जाल्यार विथ 60 people कन्नडा मिडियमान 15 चेडवां आसा तितलें. बट टीचरांनी मुखार धाडचें फॉर एवरी ऑपॉर्च्युनिटी सिंगींग जावन दी. हांव फर्स्ट म्हाका आनीक उगडास हांव 1st standard MC केल्ले क्लास असेंब्ली मेळटाने. आनी ते एक
डान्स आले मुझे पेपर असले एमसीचे ते गडे गडे पडून आले पुरा भुरगी हसून आली हांव उकडून पोतून वचून आले. तशे फर्स्ट स्टँडर्डांतून जावन दी एमसी जावन दी स्पीच जावन दी डान्स व्हेरी गुड ऍक्टिंग हांव कितले नाटकान असले धाकटे तो आनी हर एकाके टिचरांनी मुस्त प्रेरण दिला मुस्त आमकां मुखार धाडले जावन आसा. इट कम्स फ्रॉम पेरेंट्स येस म्हणजे मम्मीन मुस्त म्हाका मुखार धाडला पप्पान मुस्त मुखार धाडला बट ते ऑपॉर्च्युनिटी इस्काल दिना जाल्यार एस्पेशली आमचे प्रतिभा कारंजी असता इस्कालान ते एक आमकां एव्हरी इयर कवन जावन दी कवन वाचन एज्युकेशन सिंगिंग एव्हरी इयर आमचे पार्टिसिपेट व्हेरी गुड तशें ऑपॉर्च्युनिटीज मेळ्ळो आनी मुखार येताना हांव हायस्कुलांत एमसीसींत आहलें सो एमसीसी हांव 6 वर्सां आहलें that shaped me into having living anywhere खंयी खल जाग्यार म्हाका रावूंक जाता बिकॉज आमकां तले सिच्युएशनान घाला बींग कॉन्फिडेंट मागीर मुखार कॉलेज येता हांव कल्चरल सेक्रेटरी आहलें इन माय सेकंड इयर आनी मुस्तू इव्हेंट्साचे काणूचे रेस्पॉन्सिबिलिटी काणूचे सो ओवरऑल एलोशियस इज everything for me. It has shaped me who I am and ते मुझे घर सेकंड घर बिकॉज तमी घरा कितले असतात ताचे की तितले तम एलोशियस ते कॅम्पस आदी असला म्हणून लवली लवली व्हेरी नाईस. आता तुज्यो तुमगेले म्युझिक जर्नी ते कशी सुरू जाले? म्युझिक जर्नी नुसतं क्लिशे ऐकत बट हांवें सिंग करचे आनी उलोवचे वट्टुकूच शिकले म्हणत म्हज्या घरा म्हजो पप्पा सिंग करता सो पप्पान आमकां म्युझिकाचे बेसीक नॉलेज दिल्ले सांगेत बट मुखार येताना म्हाका चड प्रोत्साह दिल्ले मम्मीन हर एका गडे वताना कोंकण नाटक सभाचे जावन दी इगर्जेन कॉम्पिटिशन जाताना आमकां धाडचे आनी म्हजे फर्स्ट गुरु शीला दिवाकर मॅम तिचे अंडर हांव कर्नाटक शास्त्रीय संगीत शिकली जावन आसा फॉर अराउंड 5 years हांव ज्युनियर करूंक येताना हांव धाकटी आहली हांव 7th स्टँडर्ड आनी म्हाका बेन दिसलें एग्जाम बरोवंक देखून हांवें ज्युनियर बरोवना बट तें जावन दी आमचे इगर्जेन आयवन सर म्हूण आसलो तो आमकां इगर्जेन कॉयर शिकोवचे सो थंय म्हाका ऑल्टो टेनर काले सुप्रानो काले ताचे नॉलेज हांगा कर्नाटक शास्त्रीय संगीतांतून म्हाका ताळा कितें श्रुती कितें ते पुरा शिकले पूण म्हाका मुखार येताना वेस्टर्न इल्ले इंटरेस्ट आयले सो आतां हांव मुनीता वेगस हांच्या अंडर शिकून आसा म्युझिक सो जर्नी सुरू जाली पप्पान आमकां पप्पा मम्मीन दोगांयनी कोणाचें फंक्शन खंयचे रोज जावन दी काजार जावन दी काले जावन दी मायका सागी बसून एक पॉद सिंग कर हांव 7 वर्साचें आसतना एक फोटो आसा रेड कलर ड्रेस घाल आमकां ते फोटोग्राफरान आपोवन सांगले तुजे एक फोटो आसा म्हजे कडेन म्हणून सो आफ्टर मेनी इयर्स आफ्टर 20 years ऑफ समथींग म्हाका ताणें फोटो हाडून दिल्ली जावन आसा की कोणाचे की काजाराक हांव सिंग करनासा सो धाकटे आसतना माईक आसा की एक स्टेज आसा की वचून सिंग करचे पप्पा मम्मान आमकां तो प्रोत्साह दिल्लो व्हेरी गुड. फर्स्ट सांगिल पद उडग आसास की आता वय आमकां कॉम्पिटिशनाक एक पद प्रिपेअर करन असले सो मोगाच्या मंगळुरा म्हण एक पद मिक मॅक्स देवादीन हांचे सॉंग देवादीन ते आमकां म्हण दाखयत वेता श्योर श्योर हाचे लिरिक्स हांवें म्हळ्यार युट्यूबार एक कवर करून घाल्ले तेन्ना पळोवन सिंग करता केळू लावू आसता हुस्क्यार तुझ्या मोल तुझे कळले ना हजरांनी मोयला पयस पावून आता मोनाक शांती मेळ्ळी ना सिरी सिरी सोबायांनी घर घर दन्नन सरकीच्या जिवाळा रसनारा कुशीतावन भूमीक देवलेल्या मंगळुरू देवाळा विशाल मोन तुझे कुशाल भाव तुझे दुसऱ्यांक आसचे ना नावात देवाची तुझी सोबायती खंयसरी मेळ्ळी ना पैसावू पावला एक सुरो जाला मोगाच्या माय शेरा आशेन रावल्या पळेवंक तुका मोगाच्या मंगळुरा ते सॉंग मंगळुरा विशयांत हे एक पद असलेले सो हे म्हजे पहिले पद हांवें शिकले म्हण म्हाका उडास हांवें फर्स्ट सॉंग सिंग केल्ले आनी शिकले व्हेरी गुड त्या पदाचो खूब तुगेले अंत तू विसरू जायना तिले तुगेले म्युझिकल जर्नी तसले एक इन्सिडेंट जो जाल्लो उरगासस की जाल्ला हांवें अशें म्हळ्यार आतां आमी धाकटेतोन मुस्त कॉम्पिटिशनान ताल्ल्या इगर्जेच्या जावन दी इस्कालाच्या कोंकण नाटक सभा हर एक रियालिटी शो गेले की
आता ऍक्च्युअली एक रियालिटी शो आसा Oh. दायजी वर्ल्ड हा. चे सिंगिंग स्टार व्हेरी गुड सो त्याचे जाऊनच आसा हा. आता सेकंड राउंडार आसा हांव गुड आणि मुखार वचून विन जावची म्हजी आशा वंडरफुल खंडीत हय. ड्रीम्स सो अशें एक मेमोरेबल मुवमेंट म्हणल्यार अशें म्हाका विन जावन धाकटे तोन आमकां पप्पान आनी मम्मीन दोगांनी ट्रेनिंग दिवन बट अ व्हेरी म्हाका उडास आसचो मुवमेंट आता म्हणल्यार अवतार सिंगिंग आयडल म्हण एक आसले 2022 ऑक्टोबरांत सो दिस इज अ कॉम्पिटिशन हांव ग्रोन अप जाल्या उपरांत धाकट्याचे भुरगेपणाची कला आसता तितले उडास ना म्हाका धाकटे आसले हे एक आय वॉज एक सांगेत काल्याक उडास आसा म्हणल्यार आय वॉज व्हेरी लो आय वॉज नॉट इन अ व्हेरी गुड स्पेस काइंड ऑफ नॉट व्हेरी गुड स्पेस स्ट्रेस्ड अबाउट लॉट ऑफ थिंग्स आणि हे कॉम्पिटिशन म्हाका पार्टिसिपेट करूंक नाका जाल्ले पूण म्हज्या फ्रेंड्सांनी मुस्त फोर्स करून म्हाका घाल्ले and then 4 rounds जावन हांव फायनलाक टॉप 3 फायनलिस्ट जाले चिंतूनातले हांव थंय मुसर पावता मागीर म्हजे फ्रेंड्स न्यू हाऊ स्ट्रेस्ड आय वॉज एंड एवरीथिंग so many of my classmates and friends were present that day and I won that competition so that was really memorable for me and I am hoping to create one more memory to win the Daiji World खंडीत देव बरें करता भारी लायक विषय खुशी विषय आता आमी तुगेले म्युझिक जर्नी जाले तू म्युझिकाच्यान दुकान आता सांगिल्लें आसा तर निरूपण करचें तांतू कशी तुका हें आयलें आता वारडिकेन तू निरूपण करता कॉर्पोरेट मिटिंग्स असताना न्हय कार्यक्रमां ते करता सो कशी आनी खंयची भाशेन तू करता त्या पुराय सो धाकटे आसतना हांवें सांगिल्लें बरी एलोकेशन भाशण स्पर्धा जावन दी कोंकण कॅथोलिक सभाचे कोंकणी आनी कन्नडा दोन्ही भाशेनी 5 मिनटाचें भाशण आसतना 10 पेजाचे की चड मम्मी आमकां बरोवन दिताली सगळे कडेन तो इन्फॉर्मेशन आई म्हणजे आनीक आसा तितले हाडटी पुरो भाशण एक कोर्स एक टॉपिक आनी मम्मी टीचर म्हणजे देखून हर एकाकी धाडचे तशें जाल्ल्यान ते धाकटे तो आनी भाशणांत कविता जावन दी कविता वाचन करचे अशें परत स्टेजीक वचून गोत्ताले निरूपण हांव धाकटे आसतना इस्कालाचे फीस्ट जावन दी इस्कालाचो एन्युअल डे जावन दी इस्कालाची स्कूल असेंब्ली जावन दी अशें पुरो आसतना निरूपण करून संवय आसली मुखार पावतना कॉलेजींत हांव कल्चरल सेक्रेटरी जाताना थंय निरूपण करचें वेलकम स्पीच दिवचें वोट ऑफ थँक्स अशें पुरो ऑल दॅट इज फाउंडेशन येस ते पुरो आमकां इस्कालान ते म्हणटात ना धाकटे एक इस्कालान कला आसतना एक निरूपण की गरज आसतना ते हांव वचून करचें पूण हांवें निरूपण म्हणजे पॉज केल्ले फॉर म्युझीक हांव काजाराक सिंग करचे कॉर्पोरेट शोज अशे रेस्टॉरंट शोज पुरा करतना हांवें निरूपणाक एक विराम दिल्लो जावन आसा आनी ह्या वर्सा हांवें मार्चांतून पोत्तून ते स्टार्ट केले फॉर इव्हेंट्स बिकॉज हांव ओनली फोकस्ड ऑन म्युझीक वेन इट कम्स टू या पूण आतां हांवें मार्चांतून पोत्तून सुरू केला आनी लोकांचो मुस्त म्हाका मोग मेळ्ळो जावन आसा एदोळस हांवें मुस्त कार्यक्रमां जावन दी ते जावन दी स्पोर्ट्स इव्हेंट्स और मुस्त नॉट ओनली दिस थिंग कॉर्पोरेट इव्हेंट जावन दी सेलिब्रेशन जावन दी एदोळ तो होस्ट केल्ले आसा एंड लुकिंग टू होस्ट मोर एंड रीच मोर पीपल व्हेरी गुड लुकिंग फॉरवर्ड हांवें लँग्वेज करचे म्हणल्यार कोंकणी आमच्या समुदायान करतना कोंकणी आसता कन्नडा आसता तुळू आसता इंग्लिश आसता हिंदी येता म्हाका 5 भाशो येतात ತುಳು ಎನ್ನ ಆತಿ ಎಡ್ಡೆ ಇಜ್ಜಿ ಆಂಡ ಯಾನ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪುವೆ कन्नड़ ಒಳ್ಳೆ ಮಾಡಿ ಬರ್ತದೆ कोंकणी माका येतात इंग्लिश येतात और मेरी हिंदी भी बहुत अच्छी है क्योंकि मैं बहुत बॉलीवुड की बहुत बड़ी फैन हूँ वंडरफुल ग्रेट ग्रेट आता खंयची तुका लँग्वेज लायक करूंक खुशी मनान डेफिनेटली मातृभास यस कोंकणी यस देखून हांवें कंटेंट करतना कोंकणी करता आता कंटेंट करता म्हणटा कंटेंट क्रिएशन कशी सुरू जालें तें एक सांग आता मुझे इंस्टाग्राम तुमकां सर्वांक गोत्ता एलिसन डिसोजा मुझे पेज हांव म्युझीक फोकस्ड सांगलें तशें हांव सिंगींग विडियोज घालतलें एक हांवें सिंगटोबर म्हूण चॅलेंज केल्लें जावन आसा एवरी डे 1 सॉंग कवर फॉर 31 days कंटिन्यूस सो तशें करतना एक दीस कॉलेजीचे लास्ट दीस ते सो त्या दीस हांवें लास्ट डे ऑफ कॉलेज म्हूण एक व्लॉग केले ते अराउंड 50-60K व्ह्यूज गेले तशें हय मागीर एक कॉलेजीन कालेगी जावन आसतना धाकटे व्लॉग ते केले कोंकणीन तू केले ना एक जस्ट खाली म्युझीक घालना लायक इंग्लिशान ती मुझे लास्ट डे 15 वर्सां इस्कलान ताल्लें आज ते गेट्स सोडून म्हाका वचूंक मुस्त बेजार जावन आयलें आय वॉन्टेड टू रेकॉर्ड दॅट मुवमेंट ताचे उपरांत म्हज्या मास्टर्सांनी
बॅचलर्स मध्ये हम्म. 1 मंथ की 1.5 मंथ गॅप असले तर म्हाका घरा बसून बोर जावन असले हांवें काले करचे म्हणून आनी त्याला फ्रेश रिल्स आयिल्ले मात्र कोंकणी जाल्यार कोणी रिल्स करू की करनातले आता आम्ही हिंदीचे रिल्स पळोवन आमकां रिलेट जाता कोणाकडे की ओ वय तशें जाता न्ही आमच्या वय ते सोसायटी आंटी तशी वय तो अंकल तसो न्ही काजारान तशें अशें डेली लायफान जावचें वय आमकां आतां कोंकणींत तुका म्हाका पळोवंक काही मेळटालें ना आमकां एक रिप्रेझेंटेटिव्ह करूंक कोंकणी आमच्या समुदायाक रिप्रेझेंटेटिव्ह करूंक म्हाका कोणी कंटेंट क्रिएटर दिसना हांवें पयले म्हजे रील थिंग्स दॅट मॉम से म्हणाले एक व्हिडिओ केले अशेंच म्हजे पोरणे फोन इशी लिकाडिकान पेशीन दवरना हिंगो घरचें एक काम करूं सगळो वेळ बसून फोनार आसचे जस्ट 5-6 डायलॉग तुझ्या मम्मी तुका म्हणटाल की आतांय म्हणटा इशी लिकाडिकान पेशीन दवरनाय सगळो वेळ फोनार बसचे ते कांय काम करना आयदनां धुवना वस्तू रुमळनाय हांव आतां घरा पुरो तशें तसा बिकॉज हांव कामी करना ते म्हणजे सूख हांवें आळशी तशें बट दिस इज एवरी मदर आय अंडरस्टूड ते फर्स्ट रील्स जाले ताका बरे रीच मेळ्ळे ताका बरे रीच म्हळ्यार 10,000 व्ह्यूज बिकॉज आय एम ऍट 1,000 फॉलोवर्स जाला ते म्हणजे 1,000 फॉलोवर्स म्हणजे फ्रेंड्स अच्छा उपरांत अनेक रील केले आंटीज ऍट वेडिंग म्हणून कितले मांगार घालाने चेडून दाबाड शी खान ते खान वस्तूर घालांगीच्या चेडवाणे ते पळय आयला पळय ताचे हांगा मुसर काडटा लायक दॅट विच आय हॅव एक्सपिरियन्स म्हाका कोणा की सिकेल घालूंक नाका तुमकां हेट कमेंट मेळचे ते मेळटा बट हांवें ऑब्झर्व केला हांवें पळयला तातूंत म्हाका हाचे विशयान करूंक जालें ते 2 व्हिडिओ फर्स्ट 2 विदीन 5 days or 6 days अशा गॅपार ते दोन्ही धांवले बरे कर व्हायरल झाले म्हाका करूंक की लायक कितें करनासतना देखून ते मात्र न्ही आसतना लायफस्टायल करूंक सुरू केलें मागीर म्हाका लोकांक दाखोवंक जाय की हे एक हिडन फूड स्पॉट आसा हांगा बरें जेवण मेळटा म्हणून म्हाका पयशे दिल्यार पुरा कांय ना म्हणजे स्वखुशीन केल्ले की हांगा एक बरें कॅफे आसा तुमकां येवेत त्या कॅफे खातीर एक व्हिडिओ करचे हांगा एक हिं आसा तुमी येवेत लायक दॅट ऑर देन म्हजे डेली व्लॉग सुरू केले हांवें की आज हांवें कितें केलें ऑर म्हजे फिटनेस जर्नी तशें सो म्हज्या लायफा विशयान ते एक कर स्टार्ट जालें करेक्ट फिटनेस जर्नी कसं करता तू फिटनेस म्हळ्यार रिसेंटली म्हजे मस्त स्ट्रेसान इन दिस दॅट आफ्टर मास्टर्स हांव येयलें मस्त मोटें जाल्लें देखून ते जाल्यार काय जालें आय हॅड दिस पॉयंट ऑफ लायफ की हांव म्हाका मिररान पळोवन अशें हांव कशें आसचें लायक दॅट आय रीच्ड अराउंड मुझे दोन्ही पाय वन्स अपॉन अ टाइम आई फेल फ्रॉम स्टेअर्स आणि मुझे दोन्ही पाय फ्रॅक्चर झाले दॅट इज मेनी 3 years बॅक अँड त्या वेळा आय गो टू फूड मोस्ट ऑफ द टाइम फॉर कम्फर्ट म्हणतात ना बिंज इटिंग पूण तशें कर न्ही वेन माय लेग्स वर बोथ फ्रॅक्चर्ड अँड झिरो फिजिकल ऍक्टिव्हिटी हांव इतले वेटाक पावना हाऊ मच आय रीच्ड रिसेंटली लास्ट ऑक्टोबर आणि म्हाका पळोवन हे जालें आय थॉट आय नीड टू डू समथिंग तुझे पहिलं रील्स तू मोठी बसले हे वय मुस्ताना म्हणतात आता मेळटाना तू मोठे आले आता सडनली लायक नॉट सडनली फ्रॉम लास्ट ऑक्टोबर नो लास्ट नोव्हेंबर टू नाव सो अशें स्टार्ट केलें की म्हज्या बर्थडेक 30 days टू माय बर्थडे आय वॉन्ट टू लुक गुड ऑन माय बर्थडे म्हणून म्हजे बर्थडे नोव्हेंबरार पडटा सो 30 days ताच्या बिफोर हांवें सुरू केलें सो अलॉंग दॅट वे कितें जालें म्हणल्यार एवरी डे अपडेट्स दिवचे लोकांक हांव काले खाला कितें म्हजे वर्कआउट तशें सुरू जालें बट फिटनेस जालें सो म्हजो एक ट्रेनर आसा सिनान म्हणून सिनेटिक्स सो ताणें म्हाका जॉईन जालो टू हेल्प मी विथ द मॉनिटरिंग ऑफ मील्स हे दिवचे ते पूर्ण बर्थडेक रावून हांवें चिंतलें फिटनेस शूड बी अ पार्ट ऑफ युअर लायफ बीइंग हेल्दी मूविंग एवरी डे फिटनेस should be something you should do on daily basis Correct. because being healthy is not a substitute it's the only way म्हणतात ना Perfect. yeah so तशें जावन म्हाका हे जालें हेल्दी इटिंग म्हणून हांव चीट करता मील्स आयस्क्रीम खावचे तशें ते दुसू विंगड कसले खावच्या ना तशी कितकी ना पूण स्विमींग जावन दी रनिंग जावन दी जिम वेचे स्ट्रेंथ कितें म्हणी एवरी डे काले म्हणी करूंक ट्राय करता युजली yes so in very healthy way not the diet that people mostly do ki crash diet करचे
So from I was 72, now I'm around 65 over Oh. last 6 months. So ओके you can just count 1 kg or this thing, but kg different ना जाल्यार मुस्तू म्हणतात inches सांगता वस्तूर fit जावचे सांगले. So तशें मुझे fitness journey आनी कितले जेवको म्हण आसा आनी कितें जेवको म्हण आसा म्हाका it's not about weight म्हणतात ना, it's about आता being पुरो. strong. येस स्ट्रॉंग ना आनिल्ले जायचे tummy fat ते शेषम, but goal is to do 1 pull up. अच्छा गुड It is the goal to work out is not barik जावच्याक this that to be strong. म्हाका हायक म्हाका ट्रेका कोसूंक हेल्दी उरला जाल्यार वय म्हाका ट्रेका कोसूंक मस्त लायक पूण म्हाका करसवचे म्हणटात ने ते म्हाका जावंक नाका. I want to go very smoothly for every trek that I want to. व्हेरी गुड आता लिओना ने एलिसन I said I call you Alison सिम्फनी ऑफ होप म्हणून तुमगेल कसं एक प्रोग्राम हॉड म्युझिकल प्रोग्राम ते कसं म्हणून एक सांगता सो मुस्त जाणांक गोत्तू ना सिम्फनी ऑर्केस्ट्रा म्हळ्यार कितें म्हणून फर्स्ट हांव त्या विशयान सांगूंक आशेता. एक अराउंड मोर देन 60 people in the choir. तुमकां ऑल alto इन्स्ट्रुमेंट्स first only singers singers. सांगता. Okay, Singers okay. and alto, tenor, soprano, mid voice, bass अशें पुरा मुस्त 60-70 people, 80 people आनी की व्हडलो व्हडलो ग्रँड ऑर्केस्ट्रा जाता. तुमकां मोझार्ट म्हूण गोत्ता जाल्यार म्हाका गोत्तू ना. सो मागीर तुमकां गोत्ता जाल्यार वायोलीन अराउंड 7-8 वायोलिनिस्ट, व्हडले ग्रँड पियानो, ट्रम्पेट जावन दी, सॅक्सोफोन जावन दी, फ्लूट, विंगर विंगर मुस्त, डबल Right, बेस, right. cello, पूरा full. ब्यूटिफुल It's that is called a symphony orchestra. And I think Indian Pansgi so astele, and Mangalore is gonna have one of its own now, and that is called Amit event tak now dorla Symphony of Hope म्हणून ना. ओके This is अच्छे coordinator Munita Vegas मुझे music teacher म्हणून ना ती. So ये जाऊं जरा सा 22nd of August Father Muller's Convention Center अंत. So this is तुमकां बॅले पळोवंक मेळटले, भरतनाट्यम पळोवंक मेळटले, जॅज, टँगो, मुस्त डान्सेस ही आसात, सिंगींग आसा, अँड इट इज वन ऑफ इट्स ओन कायंड. सांगले ना इंडियांत ना, मंगळुरान ती फर्स्ट इंडियान ती असचे हँडफुल हातात लाकर येत 500 असचे. अँड इट इज ऑल फॉर अ नोबल कॉज. हाचे तन आयिल्ले प्रोसिडिंग्स पुरो वेतात फॉर पिडियाट्रिक कॅन्सर भुरग्यांक, तांकां तांच्या ट्रीटमेंटाक तांकां. व्हेरी गुड So, आयडिया. yes. व्हॉटएव्हर टिकेट्स सोल्ड Yes, केल्यार it's वेस्टर्न क्लासिकल अँड इंडियन क्लासिकल दोनांचे फ्युजन तुमकां पळोवंक मेळटलें. आणि तांतू वन ऑफ द सिंगर्स येस, आवर कॉयर अँड वन ऑफ द सिंगर. व्हेरी गुड Thank you कंग्रॅच्युलेशन्स so much. कंग्रॅच्युलेशन्स. आता इतली पुराय तू कशी साध्य करता आणि तुगेले कसं ते प्रोफेशनली आणि पर्सनली हाऊ डू यू डिसाइड कशी तुगेले डिसिशन्स बरे घेता तू? इज देर एनी माऊल कसले असं की मुस्त जाणां विसरतात न्ही हाऊ डू यू मॅनेज इट ऑल. येस Very honestly, you can't manage it all. Sometimes it's 70% to something, 30% to something. तशें म्हणटात ना. हाका 10% हाका थोडे बडी 50-50 जाता डे. सगळ्या दिसा कितले करूंक जाता ते करता. थोडे बडी म्हाका जिम वचूंक जायना. दॅट इज दॅट डे. हांव एक दीस रील शूट करना. That's okay. कॉम्प्रोमाइज. It's one day at a time म्हणटात. But I want to do multiple things, but I can't focus at everything 100%. And but one day आता या focus करया का म्हणून. आणि म्हाका मुस्तू म्हळ्यार always who has my back, my very loving sister. अच्छा व्हेरी गुड म्हाका खंयचे आल्यार ते आसता. आमी मुस्त लढाई करता. Everybody knows us as two sisters who will always constantly fight like cats and dogs. But that much love also is there. Very good. आणि या तुमगेले तिवे अशी आसा कॉन्टेंट क्रिएटर तेवू वय What's ते the name? निलिशा डिसोजा. Okay. So they karta. She's an MC. She's doing since she was 16. So she has an experience of more than 12 years now. Ane maka shikela most of the things. Singing anti. ते maka help karta kahin kaale kitte म्हणून. And even in life, ते एक anchor matne presentary for many pages in Mangalore. Maybe तू ताका पळोवन हांव ताका पळोवन ते शिकून शिकलें. आता मुखारी वचाक तुगेल कसं सपन आसा? मुखार आता सद्याक म्हळ्यार म्हाका ऍक्टिंगान म्हाका इंटरेस्ट आसला. आतां पळय आमकां मुस्त जाणांक वेन वी आर फ्रॉम स्मॉल टाउन आमकां तितले लेवलाक बॉलिवूडाक आनी पावूंक तितलें मेळना. सो मुस्त जाणांक रिल्सान ते एक चान्स मेळ्ळा तांचे ऍक्टिंग स्किल्स आनी ते पळोवन हांवें 2
एक मूवी 2 मूवी आणि एक शॉर्ट फिल्मात रिसेंटली ऍक्ट केला Right. ना सो हा, हा. फोंडा सो मिस्तेर ಅಂತ जस्ट वॉइस ओव्हर केला हा. आणि रिसेंटली तशेंच जावन धाकटो रोल बट व्हेरी इम्पॅक्टफुल अँड आय गॉट म्हाका एक स्टेज प्रेझेन्स सिनेमांत येवंक आणि तशेंच अस्मिता मुवींत म्हाका एक धाकटो रोल आसा हिरोईनाच्या सायडीर तशें बट रिसेंटली एक शॉर्ट फिल्म पूरम म्हणून हांवें शूट केला कन्नड शॉर्ट फिल्म ते लूक सिडनी हांचे डायरेक्शन आनी रायटिंग ते सून येतले सो म्हाका अशेंत टू क्रिएट मोर पिक्चर्स movies, बट हांवें युजली काले पळयता म्हळ्यार एक चेडू आसा न्ही जस्ट एक आय कॅन्डी जावन आसता म्हाका ते जावंक नाका हिरोच्या सायडीन जस्ट एक कोण सोबीत चेडू आय वॉन्ट टू हॅव एन इम्पॅक्टफुल रोल लोकांक की मे बी गर्ल इटसेल्फ इज द मेन समथिंग ऑफ द मूवी युजली आमकां पळोवंक येता लव सीनर एक चेडू शी इज वन दिस थिंग म्हाका ते मात म्हाका आय वॉन्ट टू बी अ मेन कॅरेक्टर येस मेदोळ म्हाका ते मेळो ना मेन कॅरेक्टर जावंक म्हाका ते जाय आता तेनी केला मात्र नाही वय मुखार करूंक जाय म्हाका मेन better. कॅरेक्टर Yes. बट नॉट जस्ट एज एन आय कॅन्डी नेक्स्ट टू अ हिरो व्हेरी Yeah. इम्पॅक्टफुल अँड समथिंग वुमन एम्पावरमेंट कितें म्हणटले रोल मॉडेल एज एन आयडेंटिटी तसले सो कोणी बरयल्यार तले रोल अँड इफ आय एम फिट फॉर इट Yes. म्हाका ते करूंक जाय खंडीत खंडीत मुका वेले 10 वर्सांतू आमी एलिसनाक खंय पळोवयता अशी फोनार तुमकां मेळटाच पळोवंक ಗೊತ್ತು ನಾ 10 वर्सांनी खंय म्हणून बिकॉज 5 years ago तुम्ही म्हाका 2020 म्हणल्यार हांव हांगा आसताले आय वुडंट म्हाका ಗೊತ್ತು नातले की हांव कॉन्टेंट क्रिएट करता नमुन्यार गेल्यारी आफ्टर अबाउट से 10 years is a long time ಗೊತ್ತು ನಾ पद म्हणटा रियालिटी शो केता आसा एक ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಅಂತಿಲ್ಲೆ परगांवा खंय वच्चाक मनस की हांव येदोळ परगा वचूना म्हाका वचूंक मस्त मोन आसा की वन्स एटलीस्ट टू फ्लाय आय नेवर टेकन अ फ्लायट म्हणटात बट इंटरेस्टिंग फॅक्ट काले म्हणल्यार हांवें प्लेन पायलट को पायलट जावन हांवें फ्लाय केला वेन आय वॉज इन एनसीसी आमच्या कॉलेज ॲज अ को पायलट हांवें प्लेन फ्लाय केला बट हांव नेवर सॅट एज अ पॅसेंजर इन अ कमर्शियल फ्लायट सो म्हाका भायर वचोंक मोन आसा बट I want to not ट्रिपाक वचोंक मोन आसा I'm a big traveler मस्त ट्रिपाक वचता येता इंडिया भितर येता मस्त ट्रिपार येता तेय मोन आसा ते केला की इंडियाचे ट्रिप केला युजली वेचे गोवा बिकॉज आमकां 3 घंटे 3 to 5 hours लागगी म्हणून बट ट्रिपक मात न्ही कले परफॉर्मन्साक जावन दी अशे खंयचे आतां टूर करतात तशे अशे जावन म्हाका कामा खातीर भायर दुबय आता मुस्तणा म्हणजे वीक्षक दुबय आसात ऑस्ट्रेलिया आसात युके आसात तशे हले पुरा कामा खातीर म्हाका भायर वचूंक मुस्त आसा फॉर सिंगींग शो ऑन एनीथिंग लायक दॅट मेळटले वग्गी वचा येतले ओके देव हें कोन ऑफ कोर्स खंडीत ओके आतां तुगेले चॅलेंज ओके एक दिव का म्हूण हांव लेखता सर सो ताजे पयस फुडें आमगेले तरणाट्यांक तूं एक कसो सल्ला दिता तुम्ही खंयच्या ऑपॉर्च्युनिटीजाक नो म्हणनाकात आई रिसेंटली आय फील दॅट हांव एक ऑपॉर्च्युनिटी मेळ्ळे आमी काले म्हणटा ना हांव सिलेक्टेड ते जायना कोणना हांव वचूंक म्हाका ते वचूंक मेळना हांव ऑडिशन दिल्यार हांव आउट जाता कोणना तशें केदाळे चिंतूंक नजो वीच रिसेंटली आय हॅव डन इन वन ऑफ द दिस थिंग एंड आय एम रिग्रेटिंग इट अ लॉट पूण हांवें धाकटे तो हांवें पळयला म्हाका गोत्ता म्हाका तितले बरे डान्स येना पूण हांव येतालें तुम्ही हर्रिका की बी कॉन्फिडेंट इन युअर सेल्फ बी हॅव दॅट कॉन्फिडेंट इन युअर सेल्फ अँड मॅक्स टू मॅक्स काले जाता तुम्ही रिजेक्ट जाता इट्स ओके ट्राय अगेन नेक्स्ट टाइम हार्डर बी हॅव व्हेरी हाय सेल्फ एस्टीम तुम्ही दुसऱ्यांनी तुमकां म्हणचे की पहिले तू बरें आसाय म्हणून तुका गोताचे की तू बरें आसाय तुका गोताचे तू कॉन्फिडंट आसाय तुका गोताचे have a high self esteem as much as possible build that confidence within yourself आणि म्हाका मुस्तणांनी म्हणचे तुका एम्बॅरेसमेंट बोगनागी म्हणून इट इज ओनली एम्बॅरेसिंग इफ यू मेक इट एम्बॅरेसिंग डोंट इफ यू डोंट मेक इट एम्बॅरेसिंग you can do it very confidently first म्हाका काले ते बिंदी घालन कार्यमणी घालन मम्मी बरी पुरा नायटी घालन काले करता ते व्हिडिओ आता ओ म्हाका ते तुजे करचे बरे जाता म्हणून it's the same people sometimes who were mocking मुखार वचून तुका ते चेंज जाता चेंज जाता तू एक ते जागाक पावतना मनीशी चेंज जाता सो जस्ट कीप डुईंग अँड नेवर लेट एन ऑपॉर्च्युनिटी गो
it is again I'm telling to myself also, even whatever it is usun गिंचेंगी, audition करचेंगी, काले करचेंगी, put yourself out there, do as much as things as possible. अवे 15 things try केले अपरन नका गोता 5 things I can do. If I had not tried those things, I wouldn't come down to this. I'll basketball and handball and shot put and athletics and swimming and NCC and keyboard class, guitar Plus class. academics. Yeah, way. Maths Academics, way. Always class ache topper. That at least topper nahi zala. First 10 at least the share. So never compromise on your education. One thing for students, तुम्ही कितले life an केलारी, college अल्लारी, education complete करे at least till bachelor's. ते as am काईला पहिले तानी. But keep yourself busy with extracurriculars because ते तुमका life an मुस्त future राक use मेलता. And very importantly, आताच्या जनरेशनाक सांगशे जाल्यार public speaking is a very important skill. तुम काले केल्यारी तुमका 4 जणांमध्ये वचून confidently उलोवंक एक एज आहे. So build that skill very importantly म्हणून And it can be built. Yeah, it's a skill. So if talent doesn't work hard, hard work will beat talent. Yes. So perfect. it's a skill. You have to तुमका talent आता म्हाका singing talent असा, but if I don't work towards it, someone who will learn it as a skill will beat me. So even if you have the talent, तुम्ही त्याच्यावर work करू सिजे. And if you don't have it, work will be a talent. Well, keyboard आता talent नाही. तू भुरग्यात जाऊन असताना keyboard शिकून नाही, but it's a skill, right? तुम्ही शिकतात. So every skill can be built. Yes, true. Very well said. Alison, भारी चंद कोणतो आहे तुगेले विचार प्रकट केलेला असा. आता मी मागशी तुगेले creative challenge. Okay, आमगेल वीक्षकांके on the spot. आमगेल Alison कशी एक content create करता म्हण. ते दाखोया मे. Any topic of your choice. नावे हांव एक choice दिता. Okay. हांव usually आता करचे, म्हाका काले observe करूंक मेळटा. काही काजाराक गेला, फंक्शनाक गेला, इगर्जींत, वाड्यांत, मुजा around. Surrounding us. Yes. I usually do. म्हाका काले पळोवंक मेळटा ते. So something in that. Okay. Or 60 seconds, 1 minute. Okay. एक idea मुझे. आंटी आता काजाराक पुरा वडा आता काजाराक पुरा वेतात. मुझे assumption की काले तानी पाटी येऊन काले उलयतात कोणा फोनान त्याच्या काजाराक गेले. काजारा अटेंड जातार. हांगा पळोवन. खंडित. आता काजारातून आयला मात्र. अशा फुल रेडी जावन आनी. हॅलो कशें आसाय गो अनिता? हांव आत्ता आयले मात्र काजारातून. वय आत्ता घरा भितर पाय दवरलो. तू कित्याक येवनाय गो? काले काजार रे, काले फुल्ल ग्रँड. ते सिंती आसाने ताचे काले ಬಂಗಾರ गो हंगा गोंगट्या मुसर ताका उसिरो गड्डो जिंतले ಬಂಗಾರ असले. शी डिंका चिका म्हण पे काढालो नाले इतले मेकअप ताचेंत काजारगी कोणना ताच्या हांवें मुज्या खुद्द काजाराक तितले मेकअप घालना. ताणे ताच्या धुवेचे की चड ताणे घालांगो. शी कोणी तशें घालतात गी तू सांग म्हाका. चड व्हडलो ग्रेस्त न्ही देखून तू उठटा. तो शिप्पार आसा खंय वय व्हडलो ग्रेस्त चेडो. सोबीत आसा काले म्हण ते गो ताका लाईव्ह पळयना न्ही काय सोबीत ना पयशे आसा म्हण जाल्यान कोणना काजार काय सोबीत ना ताका लाईव्ह दोळ्यांनी पळोवन आयला. ना काय ना वय मुस्त डंबर आट आसले तांचे तशें अशें म्हण बारी उठ्ठली. ಗೊತ್ತಾ तुका सिंती तशेंत म्हण केदाळे तुवें एज आसले गम्मत आसले तुवें लाईव्ह पळोवंक पुरो गम्मत आसले. वय आसून दी दुसऱ्यांचे आमकां कळल्याक दुसऱ्यांचे खबरो आमकां नाका आबाद आमकां हाय पडोवन वचना जायत दवरता. व्हेरी गुड. ऑन द स्पॉट काय पण ಮತ್ತೆ काले अशें केले आमी हे मुझे पळयले लाईव्ह हांवें नॉट ऑन कॉल पळयला आमच्या कुटुंबाचे काजार बसून काजारा उपरांत डिस्कशन की ताणें कितलें घाल्लें गोत्ता तशें अशें पुरो जाल्या उपरांत दुसऱ्याचे खबरो आमकां कळल्याक आसून दी आमकां दुसऱ्याचे नाका म्हणून पुरो उलोवन जाला. करेक्ट. वय एलिसन वंडरफुल टाइम तुगेलो उरलेले. God bless you. Thank you and so all much. the best for the coming years. Okay. देव बरें you करूं so म्हाका much. तुम्ही हांगा येवन म्हाका एक विश्व ऑपॉर्च्युनिटी कोंकणी. दिल्याक विश्व कोंकणीच्यांक मस्त धन्यवाद म्हणटा. देव बरें करूं. Yes. Thank you. थँक धन्यवाद. यू सो मच. आता मी एलिसन आल्या उलयतची तिगेल मनाचे पुरो विचारू तिने आमगेलो तो मांडून घेतील असं कशी एक मनशाक ऑपॉर्च्युनिटी ग्रॅब करून
ऑपॉर्च्युनिटी मेळ्ळले आमी आमगेले जिवनांतूय घेवन हार्ड वर्क करून वैऱ्योच्या जाता म्हणल्यार आमी हांगा पळोवन घेतिले आसा. तुम्ही सगळ्यांनी ऐकून संतोष पावलींची म्हण दिसता आणि तुमक सगळ्यांक धन्यवाद. देव सगळ्यांक बर करो.